आयतारा हळडोणच्या सेंट थॉमस इगर्जेच्या पॅरिशुतान जेजू सांगातान खेळ ही कार्यावळ आयोजित केली। हातून सुमार 120 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। भुरग्यांनी वेगवेगळ्या सर्तीन वांटो घेवन कार्यावळीत रंग भरलो। आरडीएस गोवा खातीर हळडोणच्यान जोझफ फर्नांडीस। हळडोणच्या दुगमीच्या भुरग्यांक तिकेरीत कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या। जेजू सांगाता खेळ जेजू बरोबर घेवन आमी खेळ खेळटा। आमच्या जिवितांत आमी जायते खेळ खेळटा, जाय फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल आनी खेळांतल्यान आमी आमची उमेद दाखयता। आयज जेजू सांगाता खेळ तिकेरीत खेळ इज अ स्पेशल प्रोग्राम। आनी कसलो खेळ काय मोबारींतल्यान जेजू परगटूंक मोबारींतल्यान खेळ खेळून आमी जेजू परगटता। वेगवेगळे आमी मोबारी वेचून काडल्यात आनी आमची देव संदेशकारां आमची भुरगीं बरी भशेन एकवटान आयल्यात हो खेळ खेळूंक आनी ह्या खेळांतल्यान आमी जेजू परगटूंक। We need to pray, we need to play, and we need to say. आमी मागणी करता आनी जेन्ना आमी मागणी करता आमी देवाक उलयता, जेन्ना आमी खेळटा तेन्ना आमी देवाक उलयता आनी ते म्हणटाना हो संदेश आमी दुसऱ्यांक दिता। खेळा वरवीं आमी आमचो एक आमचो मोग दुसऱ्यांक दिता। तेच भशेन आयज जेजू सांगाता खेळ जेजू घेवन खेळटना तेच भशेन दीस फकत आमच्या खेळाची उमेद दाखोवन पूण खेळांतल्यान जावं ते फुटबॉल जावं ते व्हॉलीबॉल ह्या खेळांतल्यान जेजू बरोबर आमी सगळीं रावून या आनी हो जेजू सांगाता खेळ आमची भुरगीं उमेदीन येयली आमची देव संदेशकारां बरी भशेन वावरतात ताका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी हो संदेश आयकलो देखून तुमकांय देव बरें करूं।